Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जुव्यानो मोजे आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुंचे आदीं सर्वेस्पोरान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका होडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालों. हांव निर्फोळी वावुरलों. बेश्टोच हांवें सगळो म्हजो जीव झरोयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे होक सांबाळतलो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. सर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हळ्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक, म्हजे आवयच्या कुसव्यांत सर्वेस्पोरान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्पोरा तुवें म्हजो ठाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थावन तुका ठावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यांत तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सैम म्हणल्यार एक ओजाप. सगळीं तुजीं कर्तुत्वां ओजापांची. तांचे खातीर तुका दिनवासतां. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. म्हाका गुप्ती आकारलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोडतालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण वळख आसली. म्हजे प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब. तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून म्हळें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हळें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणें दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणार उपजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक
जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपोवचे वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावां भयणीनो, आब्रामाचे कुळयेच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. उद्गार. तुका बाळका म्हज्या भोव ओरत्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगळो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं धोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताई व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरीं दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे झकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें गाय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खोबरो गाजल्यो. आनी आयकोतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरतलोसो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. आनी बाळक वाडता वाडता बुद्धीन ओखोंड जायत गेलो. इस्रायलाक सोबे मजार दिश्टी पडोवेर तो अरोण्यांत रावलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देवाचो हात ताचेर आसलो. लूक 1:60-6. नियाळाक आधार. एका कुटुंबांत बापूय आपल्या पुताक आदवोगाद जावंक शिकयतालो. ताचो आवंडो आसलो आपलो पुतूय आपल्या भशेन व्हडलो नावार्दीक आदवोगाद जावचो. पूण पूत एका दिसाक
आपल्याक पाद्री जावंक जाय म्हूण खुशी दाखयता तेन्ना बापूय ताचेर कोलपोता आनी निराशी जाता. जाय तो ताका समजायता तरूय पूत आयकना. तो सेमिनेरींत वेता खरो पूण बापूय ताचे लागीं उलोयना. वर्सां आपलें शिकोवप करून तो पाद्री जाता आनी उपरांत आपलें फुडलें शिकोवप करून तो आदवोगाद जावंक पावता. तेन्ना तो आपल्या बापायक सांगता, जेन्ना देवाच्या हुकुमाचेर तूं फुडें वेताय आनी ताच्या वावराक हात घालताय तेन्ना तो सोडिना पूण तुजें जिवीत कुरपेन भरता. मनशांच्यो येवजणो देवाक जाय तश्यो जायनात. देवाच्यो येवजणो दुसऱ्योच आसतात. जुवांव बातिस्ता सोबें हेंच घडलें. देवाक जाय तसो तो वावुरलो. घरच्यो परंपरा आनी संस्कृताय ताचे मुखार चलोनात पूण देवाक रेस्पेत मान दिवप म्हणल्यार देवाची बेसांवां आनी आशिर्वाद घेवप. सर्गेंच्या बापा, म्हज्यो येवजण्यो न्हय पूण तुज्या येवजण्यांचेर आमचें जिवीत थिरावन चलोवंक आमकां सगल्यांक फावो कर आनी तुज्या कृपेन आमकां भर. तुज्या मार्गान आमकां चलय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren karo.